गोंयचें चल्लां कितें. आयज जाल्यार एकलो लिडर आयज तोंड बंद करून वोग्या, लिडरूय वोग्या आनी गोंयचो लोकूय वोग्या. आयज ही गोंयची परिस्थिती सारकी बिगडलेली आसा. हांव उलयतां त्या इशूआचेर, एक इशूआचेर उलयतां. आयज जायते जाण भुरगे आपले आवय बापायचे, आपले फॅमिलीतले आयज सोडून गेले दुयेंसान डेंगू जावन. आनी हे हेजेर आयज पासून कोणूच उलयना. हांवें गेले ते फाटी मिडियाक देखून हांवें सांगलें की मिडियाक हांवें सांगलें की ह्या वॅक्टोबॉर्न डिजीज लायक डेंगू, लायक मलेरिया, हे हेजेर तुमी मातशें प्रिकॉशन घे म्हणून. आयज एक फाटी जे आयकोन येता, जी भुरगीं मेले, भुरगे मोत्ताय वा लोक मोत्ता, हेजेर आयज इतलें आमची काळीज दुखता. आयज एक भुरगो आयज काल एक भुरगो एक फॅमिलीचो एकलोच चेडो 22 वर्सांचो, हो आयज ह्या डेंगूच्या दुयेंसान आयज मरण गेलो. हेल्थान कॉटेज हॉस्पिटलान 2 दीस जाले एडमीट जालो. आनी 2 दीस एडमीट जावन जेन्ना तो सिरियस जालो, ह्या डेंगूच्या दुयेंसान हो सिरियस जालो, तेन्ना त्या कॉटेज हॉस्पिटलान डॉक्टरांनी काडलो JMCन धाडलो. आनी JMCन धाडटा आसतना वाटेर मेलो. आयज हेका जबाबदारी कोण? आयज हेका जबाबदारी कोण? जे इलेक्टेड जे MLA आहाय, जे मिनिस्टर आहाय, हेणी हे लक्ष कित्याक म्हणना. हे आयज हेल्थ तुमी कॉटेज हॉस्पिटल आयज अपग्रेड केला, न्यू बांदला, तितून प्रॉपर डॉक्टर नाय. तितून आयज डॉक्टर नासतना हे आयज एकूच म्हाका थोडे दिसता नर्स्यो आहाय आनी थोडे 2-3 जाण डॉक्टर आहाय. आयज इतलें जे पॉप्युलेशन आहाय, वास्कोचें पॉप्युलेशन जावन आतां मोर दॅन 1,20,000. आयज इतलें पॉप्युलेशन आसून हे एक हेल्थ तुमी हॉस्पिटल, हे कॉटेज हॉस्पिटल तुमी बरें केलां. हांव तेजेर कांय म्हणना. जेन्ना मोस्ट जेन्ना कोत्ताय तेन्ना ती मेंटेन करपा जाय, प्रॉपर डॉक्टर तिका घालूंक जाय. आयज कितले जाण भुरगे मरण गेले, कितलो लोक मरण गेला आयज हे डेंगूच्या दुयेंसान. आयज हाका जबाबदारी कोण? कोणूच ना, सगळे वगैरे रावले. म्हणजे ज्या फॅमिलीचो जो एक मेंबर आहा तो मरण वयता, ते फॅमिलीकूच दूख लागता, दुसऱ्यांची कांय पडना. हूज फादर वॉट गोज, कोणाची बायच्यो कितें वयता, ते फॅमिलीन आयज उणी जालां. आयज हांव गव्हर्मेंटान जे हेल्थ सेंटर जे हे आहाय, जे हे आयज हेल्थ सेंटर आहा हांगा, जाता जाल्यार तुमी हॉस्पिटल इतले बरें बांदलां, प्रॉपर डॉक्टर हाडून दवराय थिंगा. सी स्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टराक हांव उलयलां, उरपान जे हेल्थ सेंटर हे आयज आहा तेंचें कितें आहा. हांव पयर हॉस्पिटलान गेल्लो, हांव जेन्ना हॉस्पिटलान गेल्लो तेन्ना हांवें रेजिस्टर्ड चॅक केल्लो. आनी तेन्ना रेजिस्टर्ड चॅक करता तेन्ना म्हाका कळोन येयलेले हे डेंगूचे 5 ते 6 केसीस एवरी डे रेजिस्टर जाता. आयज एकूच एक ऑर्डर सगल्या दुयेंसां मनशाक घालता. हे कितें चल्लां? आनी तर भायर तर दुसरे कडेन वचत, दुसरे कडेन कोणूच ना. जी ते ऑफिसां केलोली आहाय डॉक्टरांची जे हें आहा तिगे देखून ते सगळे बंद आहा. चल्लां कितें करपाचें? सो तेका लागून हांव कितें म्हणना, स्वजीत बाबाक आमच्या हेल्थ मिनिस्टराकूय हांवें सांगलां, म्हणलां हांव मागतां हे जो डायनेमीक जे आयज हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा तेणें हें डायनेमीक काम करपाक जाय. हें बरें काम करप लोकां लागून तेणें आवरपा जाय. आयज लोक मरून वयता. आयज आमचे फ्रेंड कोणी फ्रेंडाचे भुरगीं मरण गेला म्हणटा आमकां कळलां कितले जाण हे भशेन मरण गेल्या. जरी तर तुमी तर कांयच करना, लास्टाक लोक भायर सरून वचपा पडटलो, लोक भायर सरपाक बोबाट मारले म्हणटून तेन्ना तुमचे कानार पडटले.